नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कोस्ट गार्ड पश्चिम विभाग कमांडंट मनोज बाडकर यांनी शुक्रवार दनपारा कारवारच्या मालादेवी मैदानाचेर हेलिकॉप्टर मार्फत येयले आणि सार्वजनिकां आत्मीयतेन मेळ उलयले। सहज पळोवंक गेल्यार व्हड उद्यार आशिल्ले कोण बी सार्वजनिकांक आपले लागीं बी येवंक दिनात। जाल्यार कारवारचे मूळ अशें जावन आशिल्ले मनोज बाडकर यांनी सार्वजनिकां सामान्य सारखे वागले। शेनिवाराक आणि आयताराक कारवारात पर्यटनात आशिल्ले बाडकर यांनी शुक्रवाराक कारवारात येयले। हेमी येवचे बदल पयलेच माहिती आशिल्ले आप्त, शाळेचे कॉलेजाचे मित्र पयलेच मालादेवी मैदानाचेर तेमगेली भेटीक आशिल्ले। बाडकर यांनी सुद्दां आतुरतेन येवन सगळ्याक मेळ्ळे। तेमगेलो हो स्वभाव कारवारकारांक एक आपलेपण मेळ्ळेशें जालें। Look after your parents, what your parents say. Don't deviate from whatever parents say. You may not like, but it is for your better. Study hard and become bigger than me. To receive one of you here someday. Okay? Bye bye. God bless you all. Bye. Study hard. कर्नाटक राज्योत्सव निमित्तान कारवार तालुक्याच्या सदाशिवगड छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्यार शुक्रवाराक कोटी कंठ गायन कार्यक्रम जाले। जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी कन्नड माता चित्राक पुष्प अर्पण करून कार्यक्रमाक सुरवात करून दिले। कोटी कंठ गायन कार्यक्रमात भाग घेयल्यान 5 कन्नड संबंधित गीत गायले। एडीसी राजू मगवीर हेमी प्रतिज्ञाविधी बोधन केले। शाळा विद्यार्थीन सांप्रदायिक आणि ऐतिहासिक पुरुष महिलाले वेश करून कार्यक्रमाक आणि रंग हाडलो। एमएलए रुपाली नाईक, एमएलसी गणपती उळवेकर, जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम, जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवलीकट्टी, एसपी डॉक्टर सुमन पेडणेकर, चित्ताकुला ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष स्वाती देसाई, सदस्य, अलग अलग संघटनेचे पदाधिकारी, विद्यार्थी ह्या कार्यक्रमात हजर आशिल्ले।
कुमटा शिर्शी राष्ट्रीय महामार्गाच्या संचार करचे लोक अधिकारीक आणि लोकप्रतिनिधीक शाप घालत संचार करू सारखे झाला। ह्या रस्त्याच्या आजूबाजूचे लोकांक धुळान रोग जावची शक्यता जास्त आसा। कुमटा शिर्शी राज्य महामार्ग राष्ट्रीय महामार्गकन वैल दर्जार दिला। शिर्शीच्या रस्त्याक कॉन्क्रीट घालचे कार्य सुरू झाला। थोडे किलोमीटर पर्यंत कॉन्क्रीट रस्तो झाला जाल्यार अम्मीनहळ्ळी संपखंड खुर्से बंडल रागी होसळ्ळी कतगाल पर्यंत कामगारी जावची बाकी आसा। गेल्ल्या पावसाळ्यात रस्तो खंडून दवरिलो तो तसोच आसा। पावस सुरू जाल्यानंतर रस्त्या वयले खड्डे धापूक जेल्ली पावडर माती घायला। ह्या रस्त्याच्यान हडूहड वाहन जशे बस लॉरी संचार केल्यार धूळ उडटा। तेजेन दुचाकी वाहन सवार आणि रस्त्याच्या आजूबाजून आशिल्ले लोक त्रास काडची परिस्थिती जाला। हो रस्तो तात्पुरतीक दुरुस्ती करूंक जाय अशें सार्वजनिकाले आग्रह आसा। शिर्शी कुमटा महामार्गाच्यान दिवसाक हजारांची वाहन संचार करतात। तेजेन जावचे धुळान अस्थमा सारखे रोग येवची स्थानिकांक भंय लागला। ह्याचे बद्दल संबंधित अधिकारीन काळजी घेवन रस्त्याचे काम पूर्ण करूंक जाय अशी मागणी सार्वजनिक करतात। गंधद गोडी डॉक्युमेंटरी पळयचे मदीं मनीसपण दाखयले पुनीत राजकुमार अभिमानीन फिल्म टाकीजात काम करचे नौकराले बायलेले मृतदेह हाडूक हॉस्पिटलात पयशे भरले। शिर्शी शहराचे नटराज टाकीजात काम करचे परशुराम चलवादी हेमगेल बायल गर्भवती असताना बाळचे पोटात मरण झाले। मरण पाविले भुरग्याक ऑपरेशन करून भायर काडूक प्रयत्न करतना त्या महिलाले बी मरण झाले। मृत जाल्ले महिलाले मृतदेह व्हरचे पयले शिर्शीच्या TSS हॉस्पिटलात 24,000 रुपये चार्ज केले, पण ते पैसे भरूक शक्य जायनासतना मृतदेह व्हरूक पैशाची व्यवस्था करतेत आशिल्ले परशुराम चलवादी हेमका चित्रनट पुनीत राजकुमार अभिमानीन 100-200 रुपये सगळ्यान एक कडे करून TSS हॉस्पिटलात भरले। स्थानिक लोकांच्या विनंतीचेर TSS हॉस्पिटलाच्या अधिकारीन थोडे पैसे कमी करून मृतदेह दिले। सद्याक मरण पाविले चित्रनट पुनीत राजकुमार हेमगेले अखेरचे चित्रपट शिर्शी नटराज टॉकीजात प्रसार शुक्रवाराक जाले आणि पुनीत राजकुमाराल्या अभिमानी लोकांन हे बऱ्या काम करून दाखयले। ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ವೈಫ್ ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೂ ಅವರು ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ TSS ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ। ಅವರು ತಾಯಿ ಮಗು ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀ ತಾಯಿ ಮಗು ಇಬ್ರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಆ ಸುದ್ದಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದುಃಖವಾಯ್ತು। ಅವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿದವರು ನಾಳೆ ಇವತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ। ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ಅವರು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪುನೀತ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂದ್ರೆ ಪುನೀತ್ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ। ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಕಟೌಟ್ ಹಾಲಿನ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಬೇಡಿ। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा।
अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. बीजेपी वतीन कलबुर्गीत ऑगस्ट 30 तारखेक राज्यस्तराचो मागासवर्गीय विराट समावेश आयोजित केला म्हण मागासवर्गीय विभाग खात्याचे मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले. शुक्रवारा कारवारात पत्रकारां बरोबर उलयिल्ले मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी मागास वर्गाचे राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष के लक्ष्मण, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चौहान, कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई आणि इतर प्रमुख ह्या कार्यक्रमात हजर रावतले असे तेमी सांगले. MLC गणपती उळवेकर, कारवार नगरसभा सदस्य नंदा टी नाईक तेमचे बरा हजर आशिल्ले. 27 ಜನ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಸಚಿವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿ ಖುದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾದ್ದರಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಆಯೋಗದ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೀಸಲಾತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. कर्नाटक राज्योत्सवानिमित्तान राज्य सरकारान आयोजित केल्ले कोटीकंठ गायन कार्यक्रम सगळे कडेन यशस्वी जाले. जाल्यार सदाशिवगड छत्रपती शिवाजी महाराज किल्ल्याचेर जाल्ल्या कार्यक्रमात सारकी व्यवस्था ना जाल्ल्यान शाळा कॉलेज विद्यार्थी तशेंच स्थानीक लोकांक त्रास काडचे पडले. कार्यक्रम आयोजकान हांगा सारकी व्यवस्था केलना रखरखी हुंतात कार्यक्रम दवरिले आणि ह्या कार्यक्रमाक शाळा कॉलेज विद्यार्थीक आमंत्रित केल्ले. विद्यार्थी सकाळी 10 वाजता कार्यक्रम आशिल्ल्या जाग्याचेर येवन रावले. कार्यक्रम 11:30 नंतर सुरू जाले. सुमार 5 गीत गायन, उपस्थित आशिल्ले मंत्री, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधीले भाषण जातपर्यंत सुमार 2 तास हुंतात उबी रावची परिस्थिती जाली. तशेंच विद्यार्थी ह्या हुंतात रावूं जायन जावन एकेकडेत घुवाळ येवन पडच्या परिस्थितीत पावले. उबी रावूंक जायनासतना झाडाच्या सावळेत बसूंक लागले. काही विद्यार्थी जाम जाल्ल्यान तेमकां थंय आशिल्ल्या आयबीत बसयले. विद्यार्थी बरोबर शिक्षक, सार्वजनिक बी सावळी सोदून वचून बसले. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी मात्र नाइलाजाक मंत्री बरा उबी रावले. कार्यक्रम आयोजका बद्दल थेट काय सांगू जायना जाल्यार बी मनात मात्र सगळ्यान शाप घाईल उरतले. आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.